I pray, may Almighty God cover His holy precious blood upon all those people who are living in Dubai, Middle East, America, Kuwait, and all those places where the war is currently going on. Let us pray for the people who are living in Dubai, America, Israel, Iran, Middle East, Saudi Arabia, Kuwait, and other parts of the world where the war is going on. Many people have died because of bomb explosion and those attacks and the war and missiles going on everywhere. A lot of trouble they are suffering. The people are scared, the people are frightened, and they don't know what to do. In this difficult time, many of them may be saying things and making things worse. I mean to say that in this difficult time, we should all pray for those people. जेन्ना आमचेर कितें आकांत येता पळय तेन्ना आमकां गोमता. आतां तेंचेर आकांत येयला, आमी तेंच्या पासत मागोंक जाय. ती आकांताक सांपडल्या आनी आमी तेंच्या पासत मागोंक जाय. देखून आमी मागया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मिसायल सोडटा पळय तो मिनिस्टर जावं वो मनीस जावं, ताचे जेजू क्रिस्ताचेर रगत पडो आनी ताचें मन बदलूं आनी तो केन्नाच वॉर करूंक पावोंक नाका. सोरेस्परा आमच्या देवा आमची काकलूत कोर आनी आमच्या गोंयकारांक सांबाळ जी कोण दुबय, इस्रायल, इरान, अमेरिका, मिडल ईस्ट आनी कुवेट तिंगा वावर कोत्ता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी देवसाराचे प्लॅन बिगडायता. ते गैर वाडचे ना आनी चोडचे ना, पूण ते शांत जावं दी. Let every demonic forces, mighty Lord, rising, creating the war, fight, and mighty Lord, we command, my God, those powers to fall down and defeated, Lord. We silence every missile of the enemy. We silence every bomb blast, my God, mighty name of Jesus Christ. जेसू तुझे रक्तान गोंयकाराक सांबाळ. We silence the war. We command peace in the nation. Tobias chapter 13 verse 1 to 17. सियोन. आनी ताणें म्हणलें, सासणांक जियेतोल्या देवाक वाकाडणी. ताची रास सोर्व काल थोकता. तो खास्त लायता आनी तोच बक्षिता. तो नरकांत शेवटिता आनी तोच सासणाच्या उद्रुश्टांतले तांकां सुटोयता. कोणाच्यानूच ताच्या हातांतलो सुटोंक जायना. तुमी इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, राष्ट्रा मुखार ताची वाकाडणी कोरात. तर ताणें तुमकां तांचे मोदे शिपडायल्यात. थंय पासून ताणें तुमकां आपली पदवी दाखयल्या. सोर्वोय जिव्या हुजीर ताका वाकाणात. तो सोरेस्पोर आमचो देव, तो आमचो बापूय आनी देव सासणांक. तुमच्या गुन्यांवांक लागून ताणें तुमकां खास्त लायली, पूण नव्यान तो तुमची दया करतलो. ज्या राष्ट्रा मदें तुमी शिपडलोलीं आसात थंयसरलीं तो तुमकां एकठांय करतलो. सगल्या तुमच्या काळजान आनी आत्म्यान तुमी ताचेशी परतून येशात जाल्यार आनी ताचे नदरे मुखार बरें तें करशात जाल्यार तो तुमचेशी परत येतलो. आनीक आपले मुखामोल तुमकां लिपोवचो ना. तुमचे खातीर ताणें कितें केलां तें वळखून घेयात. व्हडल्या ताळ्यान ताची वाकाडणी करात. प्रमाणीक देवाची तुस्त करात आनी सासणीक रायाक नावाडात. निर्वाशी जाला त्या देसांत म्हजे उस्तोंगी हांव ताका वाकाणटां. ताची पदवी आनी व्हडपण पातकी राष्ट्रांक हांव कोलयतां. पातक्यानो ताचेशी परतून यात. ताचे मुखार बरें तें करात. घोडी तो तुमचे सवेत दयाळ जातलो
आनी तो तुमची काकलूत करतलो. हांव जाल्यार म्हज्या देवाक वाखाणटां आनी म्हजो जीव सर्गीच्या राजा विशीं मुरगोडटा. सोगोट ताचे मोहिमेची खबर करूं आनी जेरुसल्यांत ताची स्तुती गावूं. जेरुसल्या, पवित्र शारा, देवान तुज्या वांकड्या कर्तुबांक लागून तुका खास्त लायल्या. तरी तो प्रमाणीक मनशाच्या पुता धुवांची दया करतलो. सोरेस्पर बरो देखून ताची वाखाणणी कर आनी सासणाच्या रायेची तुस्त कर. असो ताचो तोंबू तुमचे मदें कुशालकायेन बांदून येतलो. तुमचे मदें आसलोल्या दर एका निर्वासितांक तो बुजवण दिवं आनी तुमचे मदें आसलोल्या सर्वय निर्भाग्यांक पिळगेच्या पिळगांक तो अपुरबाय दाखोवं. लोकलोकीत उजवाड आख्खे पृथ्वेचेर चकचकतलो आनी जायतीं राष्ट्रां पयसतावन तुजेशी येतलीं. सोरेस्पराच्या नांवा खातीर पृथ्वेचे शिमेतावन येतलीं सर्गीच्या राजा पासत आपल्या हातांनी दाणां हाडटलीं. तुजे भितर पिळगेची पिळगां आपली कुशालकाय परगटतलीं आनी विचून काडलोल्या शारांचें नांव सासणांक तोखतलें. तुमचो अपमान करतल्यांचेर शिराप पडूं. तुमचें निसणटण करतल्यांचेर, तुमची दुर्गां मोडून उडयतल्यांचेर, तुमचें गोपूर सोकला उडयतल्यांचेर, तुमचीं घरां लासतल्यांचेर शिराप पडूं. पूण तुमकां परतून बांदून हाडटा तो सासणांक सोडैव जावं. प्रमाणीक मनशा खातीर तूं संतोशान मुरगोडटलें, कारण तीं सगळीं एकठांय जातलीं आनी खाला युगाच्या देवाक वाखाणटलीं. तुजो मोग करतात आनी तुज्या जैतांत संतोसतात तीं सुभागी. तुज्या अदृश्टांत तुज्या सांगाता रडतात तीं सुभागी. तीं तुजे बाराबर संतोसतलीं सासणाच्या सासणाक. तुजी मोहिमा पळयतलीं. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक व्हडत्या रायाक दिनवासता. कित्याक जेरुसालेम ताचें घर कशें सासणाच्या सासणांक नव्यान बांदून येतलें. तुजो वैभव बगूंक आनी सर्गीच्या रायाक वाखाणूंक म्हज्या घराण्यांतलो कोणूय एकलो पावत जाल्यार हांव कितलो भागी. जेरुसल्याचें दारवटें नीलमणीन आनी पांचून बांदतलें आनी सगल्यो तुज्यो वणट्यो मोलादीक फातरांनी बांदतलें. जेरुसल्याचें गोपूर भांगाराचे बांदतलें आनी ताचे किले शुद्ध भांगाराचे. जेरुसल्याचे रस्ते मानकांनी आनी ओफिराच्या फातरांनी मांडलोले आसतले. जेरुसल्याचे दारवटे कुशालकायेच्या गितांनी गाजतले आनी थंयचीं सगळीं घरां म्हणटलीं सोरेस्पराक जय. इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणणी. तुजे भितर ताचें पवित्र नांव वाखाणटलें सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार.